दिसाचे सुरवातेक आमी गायन गावुया. पोरमेस्पोर राजोड चलयता. A22 पान 11. A22 पेज 11. पोरचोडानुसार सोर्गीचो आमचो देव आमचेर मागोयता. सोमेस्तारा गिया बोयता. आपणाचे बोधीचो बोयता. पोरचोडानुसार सोर्गीचो आमचो देव आमचेर मागोयता. सोमेस्तारा गिया बोयता. आपणाचे बोधीचो बोयता. परमेश्वर राजोड चलयता. ताचेर सगळेच मोगाचे. परमेश्वर राजोड चलयता. ताचेर सगळेच मोगाचे. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. भयणी भावांनो, 15व्या सातोळ्याच्या सोमारांत आमी भितर सरल्या. देवाचें उतर आमकां एक एकल्याक आपयता. आमी देवाचें राज आमचे काळजांत स्थापूंक, देवाच्या राजाचे एर्देरी कशें जीव, सगळे तरेचे वायटाचे जैत व्हरून देवाक आमच्या जिवितांत पयलो वयलो जागो दिवं. आनी जेजू सांगता ह्या राजाचे आमी भागिली जावंक, पाटलावदार जावंक, गोवाय जावंक. ही कृपा आमकां सगल्यांक हे मिसा बेटींतल्यान मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमी पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांचे देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. काळजांत तान दूख दोतल्यांक बोगसणी दिवंक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. देवाचें राज तूं स्थापूंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. आमच्या एक एकल्याचे इंतेसांव मनान घेवन ही गुडयोगीच रावया. आमच्या घरांनी रावून आमी हे मिसांत वांटो घेतना आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासत, लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटिल्या पासत मागुया. मरून गेल्ल्यांक सासणाची शांती, पिडेंत आसलेल्यांक भलायकी, पिडेवंतांची सेवा चाकरी करतल्यांक शांती काळजा मनांची, हॉस्पिटलांनी वावुरतेल्या नर्सी दोतोरां पासत मागुया. देवा आमचे सर्गीचे बापा, वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार पोत्तून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. सदमाच्या राजकारभाऱ्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. गोमोराच्या लोकान सर्वेस्पराच्या उतराक कान दी. तुमचे इतले योद्न म्हाका कित्याक उपकारतीत? अशें उलयता तो सर्वेस्पर.
मेंढऱ्याच्या होमांची आनी गोरवांच्या चोरबेची म्हाका वाज आयली. पाडकुल्यांचें आनी बोकड्यांचें रोगोत म्हाका मानवना. तुमी म्हजे मुखार येतात तेन्ना म्हज्या आंगणांत तुमकां कोणें पांय दवर म्हूण सांगलां? मोल नासतलीं दानां आनीक म्हजेशी हाडूं नाका. तांचो धुंवर म्हाका बेमान करता. आमास, सोनवार, पोरचेच्यो सभा, तुमच्यो परबो आनी दोबाजीक उत्सव म्हज्यान सोंसूंक जायनात. तुमच्या आमासाक आनी जात्रांक हांव काळजांत थावन विटयतां. ती म्हजेर एक भार कसो पडल्यान हो भार आनीक म्हज्यान व्हरूंक जायना. तुमचे हात तुमी उबारतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांपतां. तुमी जायती मागणी करशात पूण हांव ती आयकोपाक ना. तुमचे हात रोगतान भरल्यात. धुवात आनी नितळ जायात. म्हज्या दोळ्या मुखार वायट करतल्यात तें सोडून दियात आनीक वायट करी नाकात. बरें करूंक शिकात, नीत राखात. कश्टावतल्यांक आदार दियात. अनाथा थाय नितिवंत जायात. विधवांचे हक्क सांबाळूंक वावरात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशांक सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो. म्हणुया, प्रमाणीक मनशाक सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसली चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडेय बी म्हाका नाकांत. जबाब. प्रमाणीक मनशाक सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे सुमूर्तेची करताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो. असलीं तुजीं कर्तुत्वां आनी हांव ओगो रावचो. तुजे सारको म्हाका करून सोडटाय. तुजेर फिर्याद मांडटा. तुजे गुन्यांव तुजे मुखार घालता. जो कोण दिनवासनेचो योद्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब. प्रमाणीक मनशाक सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो. उबी रावया. सर्वेस्वराक 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 निती खातीर जीं कोण सोंसतात तीं खरेंच बागी. सुर्गीचें राज खरेंच तांचें. सर्वेस्वराक 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे ते सवे सवे आसूं. आसूं. माते वापर म्हणून जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हांव प्रितमेचेर सवस्काय हाडूंक आयला म्हूण समजू नाकात. हांव सवस्काय न्हय पूण तोरवार हाडूंक आयला. कित्याक पुताक ताच्या बापायचेर आड, दुवेक तिचे आवयचेर आड, सुनेक तिचे सासूचेर आड दोशी करूंक हांव आयला. मनशाचो दुस्मान ताचोच घरचो लोक. म्हज्याहून आपल्या बापायचो आवयचो ओदीक मोग करता तो म्हाका लायक न्हय.
म्हज्याहून आपल्या पुताचो दुवेचो अदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या पाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव वगडायतलो, आनी म्हजे पासत आपलो जीव वगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मुजरी घेतलो, आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मुजरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण तोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मुजरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. आनी आपल्या 12 शिसांक उपदेश दिवन सोंपयले उपरांत जेजू तांच्या हेरा नगरांनी शिकोवन दिवन आनी प्रवचन करूंक थंय तान फुडें गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी बाबांनो, एप्रिल माय म्हयन्यांत आमच्या गोंयांत प्रत्येक गांवांनी खुबशीं फेस्तां, परबो, दोबाजे, जायतीं लग्नां, वाड्या वाड्यांनी आशिल्ल्या कुर्सांची फेस्तां थोडीं व्हडल्या दोबाज्यान थोडीं धाकट्या दोबाज्यान आमी समरमता. पूण ह्या वर्साक हे भिरांकूळ पिडेक लागून, कोरोना व्हायरस हिका लागून आमी घरांतूच उरल्या. आतांच्या यंत्रां प्रमाणे गांवच्या 5 विगारांनी कोपेलांव आसात तांणी मीस आपच्या घरांनी दाखोवंक आमकां प्रयत्न केले, पूण चडशे दोबाचे जाले ना. आयचें पयलें वाचप इजाइयास प्रवादीचें वाचप आमकां एक एकल्याक गोंयकाराक एका एका गांवांत आशिल्ल्या बाबा भयणांक हुस्कायता, जागी कोत्ता. म्हणटा इजाइयास प्रवादी इस्रायल पोरचे लागीं उलोवन, म्हाका तुमच्या पोरबांची वाज आयली. तुमी कोत्ता ती फेस्तां तांची म्हाका वीट आयली. तुमी म्हज्या मुखार येतात तेन्ना, म्हज्या मंदिरांत भितर सरतात तेन्ना तुमकां कोणें पांय दवर म्हूण सांगलां? मोल नासलेलीं धानां तुमी म्हजेशी हाडटात, तांचो धुंवर म्हाका बेमान करता. ओमास, तरेतरेच्यो परबो आनी दोबाजीक उत्सव तुमचे मोज्यान सोंसूंक जायनात. देव इस्रायल पोरचे लागीं उलोवन सांगतालो, तुमचे हात तुमी उबारतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांपतां. तुमी जायती मागणी करशात पूण ती हांव आयकोपाक ना. म्हजे दोळ्या मुखार वायट करतल्यांक ते वायट करतात तें सोडून दियात. वायट करिनाकात, बरें करूंक शिकात, नीत राखात, कोश्टवतल्यांक आदार दियात, अनाथांतांय दयाळ जायात, विधवांचे होक सांबाळात. बाबा भयणीनो, देव आयज आमचे लागीं उलयता. खंय तरी कितें तरी आमचें चुकलां. आमी संवसारी राजाचे वांगडी जाल्या, देवाच्या राज्याचे न्हय. जेजू हें देवाचें राज इस्तापूंक आयिल्लो आनी हेंच आज आमकां शुभ वर्तमानांत आयकूंक मेळटा. जेजू देवाचें राज आमचे मदीं इस्तापूंक आयलो. संवसारी राजान आपसूआड जोगडी, दुस्मानकाय, निड्डूकाय, आशा हें सगळें आसा. तें देवाच्या राज्याचेर विरुद्ध. आनी देखून जेजू म्हणटा, संवसारी राज झुजतले आमचेर. संवसारी राजाचे मनीस आमचेर झुजतले. आमी तांचेर विरुद्ध वचूंक जाय. हो काळ
आमी आमचेच भितर वचून नियाळपाचो आमी खंय चुकल्या काय देव आमचेर कित्याक घडये रागार जालो जाय कसली लांबदीक पिळा कालच्याच दिसाक अमेरिकेच्या गांवांत 66,000 लोकांक 66,000 न्यू केसीस ऑफ कोरोना व्हायरस आमच्या भारत देशांत 28,000 न्यू केसीस ऑफ कोरोना व्हायरस कोणाच्यानूच आपूण सुटलो अशें म्हणूंक जायना असली परिस्थिती आमचेर आयिल्ली आसा बाबा बिडीनो कोणती बरी काळजान देवाशी परतून येवया तो प्रमाणीक मनशांची सोडवण करता मनशांक दोळ्या दाखयता आमकांय आमी चुकल्या जायबा आमकां बोगस आनी तुज्या राजा खातीर आमी वावरूंक तुज्या राजाची अर्देरी कशी जिवंक आमकां एकल्याक गोठाय दी कुरपा दी म्हूण ह्या मिसा भेटेन कोणती बरी काळजान बापा लागीं मागुया भेटोवनीक आमी गायन गावया C1 आमचे दोन हात उबारून पान 28 C1 पेज 28 आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्वराक भेटूया आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पडोया आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया ताच्या मोगा सारको जावं आमचो भोगू ओपुया दोनया तुज्या बरेपणान आठवड्या सोऱ्या दाना जातली रोगडी जाता आमकां जिबी दिवबी खाणा पिणा भयणी भावांनो ही आमची बॅच सोडपत विदार देव बापाक मानतात असली जाल्यार पुरो मोड मागुया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल आनी आमची पवित्राय वाडोवंक सगळे तरेचे कोटेपणांतली आमी पयस सरूंक आमच्या आत्म्याचें पोसण ही देणी आमकां करून दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी सासण्याच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दुयेन ताका सोडयलोय ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात तांचे सांगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उचारता पवित्र 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 दलबलांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बाप्पा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी आमची पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात म्हज्या रोगताची कांस. नव्या आनी सासणीक करोडाचें रगत पातकेंचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुझे पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमां समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आपापल्या घरांनी रावन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन सुजे भाग्योंत धोर दुता. आमचो आस्कारी भाग्योंत मिंगेल आनी सर्वकाणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. भाव भयणीनो, जेजू बापाचें राज आमचे मदें स्थापूंक आयलो. राज मोगाचें, नितीचें, शांतीचें, प्रमाणीकपणाचें. हे राज्याचे येदेरी कशें जियोंक जेजू आमकां आपयता. तो राज ताणें शिकयलेले मागण्यो म्हणून ताची आनी ताच्या बापाची सदांच आमी खुशी करूंक तयार आसूं. ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराखांतांतली वाटाय. कित्याक राज व्हरती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मृतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदांका तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची खुणां दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर.
देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी की देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हेजे दुसरे जेवणांत वांटून घेतिले आमी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली उत्मीक गुमनेवाचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव उमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मुनाका आमेन आमेन जेजू दाखवेल आमी फांटे D14 पान 50 आनी 4 D14 पेज 54 जेजू दाखवेल आमी फांटे ताच्या जिवान आमी जिवी जेजू दाखवेल आमी फांटे ताच्या जिवान आमी जिवी दाखवेल आयल्या म्हज्या बाबान ती सांबाळटा माये मोगान ओदीक फुलवून कोरच्या मनान फाटे बेटागुचे बापान जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी कोरोना व्हायरस पिडे समयार देवाचे काकलुतीक उलो सोर पदवेदार आनी काकलुतसरा देवा सोडवण दिवंक तुजो हात मोठो जालो ना न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां बासायलाय आमचे विनंतींक तुमचो त्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्याक तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसात तुज्या उतराची पदवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर बाबा तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवोवचे खातीर ही आकांताचेर तूं अधिकार घे आमकां पेकयता तो देव तूं ही पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी पिडेस तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर राखण आनी उर्बा दी मोर्दाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसव मेळूं पवित्र आत्म्या ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करता ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां बसत आमी मागता सुम्याची तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास धरता ताचेर बावार थेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता आमकां वाटाय सायबा आमी मोरता
ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजे सवें तांकां बोरवांचो मेळो. सो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचे जेवणांत आमी वांटो घेतला, हे पवित्र रितींत परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडो. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सगळे आसूं आनी सर्पविधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावुया. मोसो पाटलाव करूं. F15 पान नोट आनी 2. F15 पेज 92. आपणाच्या जिवाचो जबुनी स्मोक करता, आपलो जीव गोऱ्यांनीच तो सासणाक ओगडायता, आपलो जीव गोऱ्यांनीच तो सासणाक ओगडायता. मोजो पाटलाव करूं तुजी कोशी जाल्या, तुजो कुरी सुवा